बरोवपी आणि बसोवपी दत्ताराम बांबोळकर आणि निर्माते विजयकांत नमशीकर आणि माचयेर येवन गुलाबाचे फूल दिता ताचो स्वीकार करचो अशें तांचे कडेन मागता. दत्ताराम कामत बांबोळकर आणि विजयकांत नमशीकर. नाटक आता रोखडेच सुरू जाता. देव बरें करूं. नमस्कार. समस्त नाट्य रसिकांक माये मोगाचो नमस्कार आनी उर्बे भरीत येवकार. कला अकादमी आयोजित 27व्या कोंकणी नाटक महोत्सवात अंत्रुज ललितक श्रद्धापूर्वक मंचित करता नीज अस्मितायेचो सोद घेवपी 2 अंकी नाटक हे माई. घे माई निर्मिती संयोजक श्रीधर कामत बांबोळकर, लेखक आणि दिग्दर्शक दत्ताराम कामत बांबोळकर, पार्श्वसंगीत आणि ध्वनी संकलन प्राध्यापक पूर्णानंदचारी, संगीत आधार परेश नाईक, नेपथ्य विजयकांत नमशीकर, नेपथ्य आधार सुबोध गुरुपासकर, प्रकाश योजन अशोक नाईक, रंगभूषा दास कवळेकर, वेशभूषा गीता कामत बांबोळकर. अंत्रुज ललितक निर्मित एक स्वाभिमानाची काणी हे माई. म्हाका तांचो हुस्को जाता. तांच्या फुडाराची चिंता जाता. म्हजी सगळीं भुरगीं जगूंक जाय, व्हड जावंक जाय. हेराल्या भुरग्यां भशेन तांकांय खाण जेवण मेळूंक जाय, तांकांय कपडे घालूंक मेळूंक जाय, तांकांय मेकळेपणान खड्डे भरून स्वास घेवंक मेळूंक जाय. म्हजी पोरां सुस्त न्हिदली, जाणटेपणाची चमची काय आशिल्ले वरी न्हिदली. तांकां पोट चिरून काडपी भूक लागल्या हे पळयतल्या तांच्या तोंडा वयल्यान कळटा. भूक लागल्या हे चुकून लेगीत तांच्या ओठांत जालें ना. कोणी दिलें काय तांकां ही समजी काय? सगळं थोड्याच वेळात फायसो दीस घेतलो. फायसो दीस कितें घेतलो काय? असोच अत्याचाराचे हात वावडीन असत्याचो पाखो घेत आमच्याच घरात आमकां बंदखणीची दारां घेवून असो कितलो काळ येतलो काय म्हजे जिणेक? फाटली कितलीशींच वर्सां असो अत्याचार सोशीत जायना. केन्ना मुक्त जातलें हांव? केन्ना मुक्त
जाली माझी भुरगी मुक्तताय. कसले पाप घडला माझ्या हातून म्हणून म्हजी अशी विटंबना चल्ल्या. कोणी खंयच्याय वेळार येवचे, दारात कोण वाचले आनी भितर करून सगळ्यांना लपयत करून वचचे. सगळीत गोठ्यात वचचे अशी भयंकर धडकताय. भयंकर धडकताय. कितलेय सोसून सोसपाची सवयच जाल्या म्हाका. म्हजे भुरगे ताणें कितले सोसो. इरान तेन अशी एकामेकाक पांय तेकोन दितात. पांयांनीच एकामेकाक जागडपा खातीर आवाज करिनासतना कान येतल्या लेगीत किळाच मारून उठतात. अकस्मात खंयच्याय वेळार जमीन हे घर ही वाटा हे न्हयो हे सगळे घराणेच आमचे. खरे शाण्या हे सगळे आमचे आमच्या हक्काचे. आवय आवय ते आमचो मारतात पळय. आवय ते पोडगे आमको कित्याक मारतात. ती अशी दशा ते कित्याक मारतात, ते अशें कित्याक करतात हांव कितें सांगू. म्हाकाच खबर ना म्हज्या जिणेक ते अशें कित्याक. कित्याक जाय तांकां म्हजेंच खानदान म्हजेच भाटावेसा. एका जावयच्या पोटांत आमी कितलीशींच भावणां जल्माक आयलीं. पूण म्हज्याच वाट्याक हे घर उतरता कित्याक. घर उतरता देव ताची देव हांव खंय सोडूं. ती तरी कशी पावली. सगळ्यो वाटो बंद करून
बंदखणीत घाल्ल्यावर इथवला जावखा तू सांची नजर चुकू खंयचो धीर करून येता तेच कळना मेली म्हाका बाकी सगळ्या भावना परत हाऊस सांगते लागली तुका देखून सट्ट करून येवपाक जाता म्हाका हो ना मुलांना उपाशी नको ठेवू सांग मला जमेल तसं मी पाठवत जाईन स्वतः घेऊन येईन तू चिंता नको करूस बरं येऊ मी माझ्या सकाळी सोन्या पिठा भाकरी पळना पुढे विचारतली आवय मावशी आयली गे मावशी आयली जाल्यार आमकां कित्याक उठयली ना पळणुले तू राविल्ले जाल्यार कसं राहू ग एवढा तर इथे आले तर मग सगळं संपलं येणार ग चांगले दिवस येणार तेव्हा बघू दे ना माझ्या पात्रांना तुमची मावशीला डोळे भरून भुरगी विचारतात विणे आवय मावशी सुंदर काय तू सुंदर त्यांनाचे वेगळे सांगले हवे सांगले मावशी मळबातली परी सुंदर आणि गोरी गोरी छे असं बळकच होतं नको सांगूस का मुलांना आम्हा सर्व भावंडात सुंदर ती तूच होतीस नाजूक आणि कोमलशी पण तुझी ही सुंदरता कोमलता पार करपून गेली गया भयाड जन्मात झालीच पण ज्या दिवशी तू या राशीच्या जन्मातून मुक्त होशील ना त्या दिवशी तुझी ही सुंदरता कोमलता परत उभून येणार आहे तुझ्या जीवनावर तेव्हा ही तुझी मुलं म्हणतील आवय तू खोटं सांगत होतीस मावशीपेक्षाही तूच सुंदर आहे तूच परी आहे तू हसली म्हणजे गोड वाटतेस बघ तुझ्या बसेल कसला तरी आवाज पुढे आवाज चिल्लाया रे तू क्यों चिल्लाया भूखे पेट से चिल्लाता आज एक बार सुना जुलूम शाह ने फिर कभी मत चिल्लाना जुलूम शाह को चिल्लाना पसंद नहीं तुम्हारी मां मर गई तो भी नहीं चिल्लाना समझे तू कब जाएगी इधर से कहाँ जाऊँ कहीं भी जाओ क्यों तुम्हारा यहाँ रहना हमारे लिए खतरा है मेरे बच्चे हमारे कब्जे में रहेंगे हमारी खिदमत करेंगे मुझे यहाँ रहने दो नहीं तुम्हें यहां रहना है तो हमारा मजहब इख्तियार करो हमारी तहजीब अपनाओ हमारे जुबान में बोलो पढ़ो लिखो यहां रहना है तो तुम्हें बदलना होगा सब कुछ जिस्म का खून में समझे ये मेरा मुल्क है यहां मेरी हुकूमत है ये मेरी सल्तनत है हमारी खिदमत करना ये हुक्म है मेरा
बहुत अच्छा. मारतो नका मारतो ना. तू कित्याक वगीर होता, कित्याक तांचो मार मोन्यांनी सहन करता तू, कित्याक? तांच्या मुखार आमची शक्त उणी पडटाले भक्ती अशी कळसोच अशी आवय तुका मारता ते पळयतकच म्हाका सामकें कितें जाता. देव फुकार ताका सांगतो कितें हांव सुखावता. म्हजे खातीर तुका कितें जाता तें पळोवन हांव सुखावता असो धीरज. फातोड जायताय अशें दिसता. हांव कामाक वता. म्हाका शेतांत खणूंक जाय. खणीत राव. तुवें खण खणपाचें आनी पिकता तें द्रुम जहान गिळपाचें. गिळून कोणाय हांगा बसून रावचे पेक्षा तर कश्टान पिकल्ल्याचें समाधान तरी म्हाका मेळटालें. 5वी कणसां फुल्लिल्ली पळोवन पोटाची भूक निवतली. हांगा बसून रावल्यार समाधानूय मेळचें ना आनी पोटाची भूकूय निवना. शेतां हजार जाल्यार दोनाय पिता बाकी टाकून दितालो. आवय राती खावपाक काय ना म्हणून आमी उदक पिवून उरले. आतां हे पीठ खंयच्यान हाडलें? राती मावशी आयिल्ली. मावशी आयिल्ली? केन्ना आयिल्ली? मध्यान राती. आवय जुलूमशान सगळे वाटो बंद करून लेगीत ही मावशी खंयच्यान आयली? येवं खंयच्यानय तुमचे खातीर जीव त्रासान म्हणून येतात ही. आनी वता खंयच्यान तर? खंयच्यान तुका इतली बारीक साण कित्याक रे? उम्या खंय वता तूं? हांव असो वता. काम आसा म्हाका. अशी पासय मारून येता. असो जिवी विचार करूं नाका. ताचे नजरेक पडल्या चापतांनी फोडून काडटले तुका. म्हाका काय करिना ते. तुका काय करिना? अरे म्हाका शेतात काम करता आसतना सुद्दां मारतात. आनी तुका? आमी खंय वतात? घरान कोण हाडटा? कोण येता? असले नसले प्रश्न विचारून आमकां सुचयतात आनी तुका कांय करिना? हय हरशी कितले वेळा कार म्हणून घरा भितर सरल्यात पूण पळोवंक गेल्यार ताणें घुम्याक केन्नाच हात लावना. आमच्यो सगळे गजाली तुटतात ते सांगना मरे. पळय घ्या वय नुसतं आळ घालतात म्हजे ते. मागीर एखादी एक गजाल जुलूमशान पळयता कशी. हरशी घरात सामको मन बळयलो कसो. पण बारीकसाणेन जाणून घेवपाच्या वेळार एका कंठ फुटतात. घ्या वय हांव काय सांगना तांकां. ते आपूण जवळ म्हाका म्हऱ्यांत घेतात. खावपाक जेवपाक दिता. म्हाका भूक लागता तेन्ना हांव वता तेंच्या म्हऱ्यांत. उम्या कश्टी तुम्ही आजून ल्हान आसात. गिन्यानान ल्हान, विचारांनी ल्हान. तुमकां ल्हानाचे व्हड करतना म्हजे हात मोडवे पडल्यात. तुमची गिन्यानाची वाट करपाक, तुमकां नेसण पांगरण दिवपाक तुमकां खाण झोड ना. म्हजे हात आजून नाशिल्ले वरी जाल्यार भुकेक लागून. हो मिस्टर बॉ. अरे कशे आहात तुम्ही? बरे आहा मरे? तुम्ही दुर्मिदाक फाडून आमचे खूप उपकार केले. तुमच्या उपकारांतल्यान कमी जावप आमकां शक्यच ना. असले उपकार घेऊन बसले. अरे मुशे फुडें जाता ते हांवें केले. तरी पूण तुमकां कितें दितलें म्हणल्यार आमचे कडेन दिवपा सारकें कांयच ना. कश्ट करून पिकयले पूण वता आसतना ते जुलूमशान सगळें माड्डून उडयलें. आमचे सगळे जाग्यार जेन्ना आमी खटमूट जातले तेन्ना तुमच्या उपकाराचे वचन थोडे तरी कमी जावचे म्हूण आमी जरूर विचार करतले. अरे आमकां तुमचे कोड सोडून कांयच नाका. आमकां जें जाय तें आमकां केन्नाच गावना. तुमकां कितें जाय तें सांगा. पळयल्यावय तो तसलो न्ही. तुम्ही साहेब तुम्ही जुलूमशाहाकडे झूज करून आमच्या खातीर फावडींतल्यान मुक्त केले. हो दादा खूब जालो.
आमचे घरदार आमचे बेस मेकळे करून दिले आमकां आमी त्रास दिवपाचे ना तुमकां घरदार मेकले जाले हय म्हणटरी सगळे मेवता ना आणि तुमच्या गोराच्या पाक्या उडोवन गेला वणटी आहाय पण फट मारल्यार पडपाचे जमीन आहा पण काम करपाची एनर्जी आहा ना दोरी आहा लांबचे लांब पळे पण नेगोस करपाची अक्कल आहा ना आ बे से दे म्हळ्यार कितें तुम्ही जाणा ना आम्ही आताच मेकळो श्वास घेता थंयच आसा आमकां आतां हेचे फुडें शेतांत खणूंक जाय रोवंक जाय पिकोवंक जाय कापूंक जाय सोंपतेले कोणता तेतूनच पडून काबार जातले तुमगे मावशे भुरगीं बरी कितली मुखार पावली आणि तुम्ही आहा फाटल्यानूच आहा अरे तुम्ही कितले पोसतले म्हणून तुमचे मावशेक तुम्ही गिरेस्त बुधवंत जातले ना हांव हेच म्हणटा हेच म्हणून हांवें मावशेगेर वचपाक कितले यत्न केले पूण वचपाक वाटूच मेळिना आम्ही आता या जुल्मी साहेब तुमच्या मोटारीन आमकां मावशेगेर पावोवची पिशे 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 त्या पासत मावशेगेर कित्या वचूं जाय तुमकां जें कितें जाय तें दिल्या बरोबर हांव हिंगा सरलो कसो परत वयपाना म्हणजे तूं आतां हांगाच बसून रावतलो तुमगेले हे तेर ही दोरया वेळ ही चढा पेडा आणि गुलामगिरीच्या पाकात बुडोवन काढलेले तुम्ही मनशां म्हाका भोव मानवल्या तुमच्या ह्या बंदरांनी आमच्या देशातल्या कारवानी आमी हांगा वेपार हाडटले तुमकां सगळें दितले आणि तुम्ही फकत पांयार पांय घालून बसपाचे वेपार बुडू सगळें तुमकां दितले तुमकां लिसांव जाय वना लिसांव शिकोवप त्या पासवात आमी इस्कोलांक वयतले त्या इस्कोलांनी तुमी शिकपाचें बरें शिकले जाल्यार आमच्या आतां घाला बरें एम्प्रेगात जातलें पूण त्या पासवात तुम्ही एक काम करचें पडटलें कितें तुमगे हो हात असो कपला मेरेन व्हरपाचो आनी आमी दिसले म्हणटरीच विव पत्रांव विव साहेब अशें म्हणपाचें कितें म्हणपाचें विव पत्रांव विव साहेब जानत म्हणलें तुमी तुमकां हांसूच म्हणी आहा आवय 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 कितें हे म्हाका नवीन नाही बरा न्हू हो आयचो आनी कालचो श्राप न्हय ही जुलूमशाहाची परंपरा जावन पडल्या आबा ये कोण रे हांवें चोयलेत ना बरें का आवय ही तुमगे आवय रूप ना तोर ना पोंद्यार कशी गुटलान बसली तुमगे आवय अरे आमच्या पुजनात रानपाक चेडवां असतात ती लेगीत तिच्या परस कितले सुंदर यो गो यो यो म्हज्या बरा यो मुखार सरू नका आता तांच्यानूच उलय आबा रागान चोयता त्या दोळे म्हाका भोवच मान वता यो यो तुका व्हरून हांव बरी सोबीत करून हाडटा येतल्या पिक्यान तुका वळखुपा लेगीत ना चलूंक नाका कसून सोलूंक लाग आमकां मदत कर न्हू बाब मारून म्हाका इंगाडलो आनी आतां काम जालें म्हणटकीर सोलूंक लाग म्हज्या भुरग्याचो सांबाळ करपाक हांव समर्थ आसा फकत गुलामगिरींतल्यान मुक्ती जाय म्हाका आनी म्हज्या भुरग्याक गुलामगिरींतल्यान मुक्ती गुलामगिरींतल्यान मुक्ती दिवया त्या पासत बॉब मारपाक बरो आसता
आम्ही कितल्या मुसलमानांच्या भार केले आणि त्यांच्या बायलांक आमच्या सोल्जरा लागीं गासार केले तेन्ना ती अशीच बाब मारताली आमकां गास काडल्यार रोडली जाणा आज ती खुशाल बरीच जावन दीस काडटात त्यांची भुरगीं जाल्या ती आमच्या कातीची जाल्या त्यांच्या शिरोंतरांचे रोगात वता ते आमच्या रोगात वता आणि आमच्या रोगांची मुक्ती आहा ती तांकां मेवल्या तुमकांय मेवतली तुमकांय मेवतली यो म्हज्या गोपांत यो तुमकां दिता मुक्ती दिता यो कासर नका तुम्ही आमकां आदार दिला तुवें आमच्या परिस्थितीचो फायदो घेतला आदार तूं मोठी फीन बाय हांवें पयल्यार तेन्नाच तुका पार्किला भुरग्यांनी तुका मोठ्या विश्वासान आदारा खातीर उलो मारिल्लो आनी तूं तांचोच विश्वासघात करता हो म्हणना काय हे तुका सोंसमले म्हणून तुज्या पिकेनाक सोदूंक येना तूं तेंच्या मनांत रावन तांकां नाका नाका तें शिकयतली तेंच्या स्वाभिमान जागो करतली तेचे पयलीं म्हाका तुजें अस्तित्व गावत येदी तुजी तपासतात मुजेर हात घालून तुवें मुजेर तुवें आमच्या आवयचेर हात घालूं ना हांव कोणाचेर हात उबारूंक शकता आमच्या घराक भितर धरून तूं आमचेरूच हात उबारतलो आमचें घर मुजे जावन दिता हो जागो आमचे हे घर आमचे ही रानां शेतां भाटां पेडां सगळी आमची म्हणून शात धांवडावन हांवें तें सगळें जिंकलां आनी जें कितें जिंकलां तें म्हज्या मुठींत आहा आनी आमी तुमी म्हज्या मुठींत रावपाचें बरे भशेन रावले जाल्यार बरे भशेन जियेतले तुवें नाडले आमकां फोटीले दिले आमकां फोटी गो जोड मोडटा नांव कितें तुजें मुक्ती मुक्ती हय मुक्ती हय तुका दाखयता मोठी मुखार म्हाका पोती जावप आयकूंक घेवंक फावना तुमी कितें करपाचें ना तें हांव थारायतलो तुमी कितें खावचें कितें नेसचें तें हांव सांगतलो तुमी खंयच्या भाशेन उलोवचें खंयच्या भाशेन चिंतचें तें हांव शिकयतलो हें मुजें तें मुजें असली गजाली म्हाका आयकूंक घेवंक फावना तुमी बदलूंक जाय तुमच्या त्या रोगांत बदलूंक जाय आनी एक गजाल मतीन दवर तूं मदें सरा म्हणून तांकां नाका तें शिकोवशी जाल्यार तुका काबार करतलो म्हजे दोळे चमकार खूप काळो हात पायासून लेगीत म्हजी भुरगी अपंगळ वचून कितल्यो करू कितें जॉब हांव कितें करूं तुमचे खातीर हांव कितें करूं तुमचे खातीर म्हाका जाप जाय तुज्यो अटी तुमकां मान्य आसा वा ना सगळ्यो अटी म्हाका मान्य आसा पूण एकूच मागणी आसा तुमचे कडेन ना म्हणू नाका उलय म्हज्या भुरग्यांनी हो वेळ मेरेन आपले इतके मावशेक पडूंक ना कारण हांगा येयल्या प्रत्येक जुलूम शहान हांगा कोणाकूच येवपाक मेकळी दिवना हांव भुरग्यां बरें रावूंक जायना जाल्यार निदान तांचे लागींचे मावशेक तरी हांगा यो वच करपाची मेकळी दिली
इतलेच बांगडे घाल तुझ्या पदरात इतलेच बांगडे घाल शेजारची मावशी सोबीत आणि सुंदर गोरी गोरी हांवें चोयल्या तिका ती येयली म्हणून तुजें कांय वायट जावचें ना कारण आवय ती आवय त्या मावशेक हिंगा येवपाक हांव परमिशन दिता म्हणून तिणें येतना आनी वता आसतना आमचें परमिशन घेवचें पडटलें येतना कितें हाडलें वता कितें व्हरता तें आमकां दाखोवचें पडटलें मान्य आसा आनी हिंगा येवन जर म्हाका दुबाव येता असल्यो कितेंय गोश्टी करची जाल्यार तिका येवपाचें बंद करतलो हें मतीन दवर अशें केन्नाच जावचें ना हांव उतर दिता तुमकां हांव उतर दिता बरें आहा आमकां कितें जाय जाल्यार सांग तुमकां हांव सगळें दिता फकत म्हाका पोती जाप मेळोवंक फावता म्हज्या भुरग्यांनी हो वेळ मेरेन आपले नांव कळूंक ना म्हज्या भुरग्याचें शिक्षण जावना म्हजी भुरगीं हांगा भांगात वाडली पूण गिन्यानान बुद्धीन वाडलीच ना कारण हांव तांकां शिकोवपाकूच पावलें ना तशें जाल्यार म्हजे भाशेंतली सगळीं पुस्तकां वाडून तेका दिता तांणी सगळें शिकपाचें वाचप बरोवप सगळें तुमचे भाशेन म्हज्या भुरग्याचे शिकपाचे दात अजुनूय दुदाचेच आसा तांच्यानी एकदम मात सापडपाक जावचें ना तशें जाल्यार 1-2 वर्सां मावशेल्या पोरसांतली भाजी हाडून तांकां खावंक दिता मावशेल्या पिट्यान मास्तर जावन तांकां हांगा येवन शिकयतले जाता म्हज्या बहिणीच्या भुरग्याक बेशें हांगा येवच करपाची त्रास कित्याक हांव शिकत एक तुवें शिकोवंक फावना तूं मोठी शिटूक बाय तुका चोयल्या तेन्नाच जाणा तुका फायदो तुमी हांगा आयिल्लो दर एकटो म्हाका कित्याक आडयतात म्हज्या भुरग्याक शिकोवपाक म्हज्याच भुरग्याचे हांव पाड घालीन अशें दिसता तुमकां आगो पाड घालता आसली जाल्यार केन्नाय शिकोय म्हणटलो आहलो पूण तुवें शिकयली जाल्यार भुरगीं शिटूक जातली तांकां सगळ्या गजालीची सोसवणी येतली देखून आमी गादयेंतल्या लोकांक गोरचें जेवण म्हणून दिना आतां मावशेंतल्या भाशेन जिंकली जाल्यार थोडी फाटीं उरतली पण शिटूक सांगपाचें आतांच ती म्हजेर मुठी घेवन उबी रावता तुवें शिकयलें जाल्यार म्हाका उबात केली आनी जोम निर्माण केली हांव विश्वानी लक्षांत दवर ती कशी त्रास कित्याक करता आमी तुका सोडूंक शकले ना आमी सगळे वाटेन दुबळे जाले आमी तुका सोडोवंक शकले ना मुक्ती आमी तुका सोडोवंक शकले ना आवय आज हांव एकटोच तुजे खातीर खबरलो तुका खोस जाली ना आवय मळबायनी खोस जाली म्हाका म्हज्या आवय खातीर मळबायनी खोस रगली तुवें म्हजे वटेन मळबायनी खोस कितलो मार दिसलो रे मारान तुजे सगळे आंग निळेले पडला मुक्ती आवय तोय मळबाचोच रंग आवय तोय मळबाचोच रंग मळबाचोच रंग चिरयला तुवें तुज्या आंगार मागीर ते मळबाचे मेकळे मळप मेकळे मळबात उठपाची पाकात केन्ना पडटली रे तुमकां
भैरुलीचो कावळ्या काक्या भैरुलय निरपमुजो इतलो जाल्यार भाकरी गुडको दिसले तुका वेळी तुझे मा कावळ्या काक्या सांगरे भैरुले साहेबान हैकार दिला माझ्या रात्री मुलयो दरद उचना रित्या हाताने योगसा हाडची काय कावळ्या मावशी पळत भुरग्या दोळ्यात गेल्या कावळो आमचो गेलो बरीच गावका इतली आता भैरुली म्हजी भुरग्यांक सांगता म्हाका दिसले आमच्या मावशीचे येयली म्हणून सुरमीदार थांबून नवी चुलूक शादी न्हू मरे तुमचा गोंधळ लक्षात आलाय माझ्या. अरे मीच चुकले विसरलेच. तुम्हाला समजेन अशा भाषेत बोलेन बरा. तुम्ही कसलं खेळ खेळताले काय आम्ही कवना गाताले आणि नाचताले. कवना आमच्या मी कोणी शिकवले का? आमचं काय ते ना पण आपोआप सगळी येता ते आमकाच खबर ना. आम्ही पोटाक लागिल्ली भूक विसरपाक गातात आणि खोस जाली मज्जा घेतात. भूक लागल्या काय खोस खोस जाल्या आज आमची मावशी येतली.
मावशी येतली म्हणून नाही. अशी मावशी मध्यरात्री कितल्याशाच फाटी येऊन गेल्या. आज आम्ही पहिलेच फावट मावशेक पळयतले म्हणून. तुमची मावशी खंय रावता? खबर ना. आवय म्हणटाली लागीच खंय तरी म्हणून. पूण हांव गोरवां घेवन कितल्यो फावट डोंगरार गेलो पूण मावशी केन्ना दिसपूच ना. आमच्या मावशेले व्हडले घर आसा, भाटां आसा, बेसां आसा. आमची मावशी सुंदर दिसता, पुरी कशी. आवय सांगता हांवें खंय पळयलें मावशी. आमची मावशी खूब गिरेस्त, खूब पयशे, खाण जेवण आनी शिक्षण. आमी गरीब, हय. आमी अशेंच उरपाचे. तो जुलमीत आसा तो पर्यंत अशेंच उरपाचे. अरे आयिल्ली कोंबडी जर अशी कोचून खाली जाल्यार रोप तरी कशें वयर सरतले. भुरग्यानो, कितें म्हणटाले? खरेंच जायलें तूं? ह्या भर सांजवेळा भर दिसा उजवाडाक खरेंच जायलें तूं? कोणी झाडेन ना तुका? नाही ग, कोणीच नाही अडवलं. पूण तुझे भुरग्याक हाडले, सगळे काढून घेतले गो तांणी. घेव काढून. तुका रिकाम्या हातांनी जेवपाक सांगिल्लें हांवें. अशें जेवपाक मेळटा तें खूब जालें हा. भयणी, कितें तुजी ही दशा? इतले सगळे हात सोसून कशें जगता गो तूं? ते सगळे सोसपाक चिंतता तुज्या मनाक. अशें येता हा भुरग्या खातीर, तांच्या खातीर दुस्मानाचे पांय लेगीत धरता हांव. अरे अशें तुका करून कितें पळयतात? सकाळच्यान कितले नाचताले, मावशी येतली, मावशेक पळयतले, आनी आतां वग्गी. ही आमची मावशी. आमी न्हिदुगड्या जाली ती ही मावशी. आमकां जोन्याची पीठ बाजरीची भाकरी करून हाडटाली ती. तीच तुमची मावशी. पाया पडल्या तुमी तिच्या? व्हडले जायात, यशवंत जायात, तुमच्या आवयच्या आजनेत रावात, सुखी जायात. उठात. हांवें तुमकां 15 मिनटां हाडल्या. राव अरे घे मरे शाण्या, तू कुशीक वचून रावला. घे खंय तकलीफ लागा तुजी? कितें चिंतता तूं? मावशेन हाडिल्लें पिपिरमींट नाका तुका? जाय जाय. घे. काय झालं गं त्याचं? कुठं गेला गं तुला खाणं? काही नको. तो मास्तर स्वभाव वेगळंच. रोकडंच येतो का? वेगळीच ना? तू आता वचपाचें करता न्हय? हां? वचपाचें करता न्हय? हाचे पयलें राम नावरो करताले. आनी आयज वचपाक ताटीर शिकल्याक वता गो भयणी. मागीर काळोख जातलो न्हय? म्हणून म्हणटा हांव. वच हां. रावली काळोख. आयची रात रावा हांगात तुज्या भुरग्यां बरोबर. मावशे तू चलतना बरो सळ सळ जरा आवाज येता. पायसणाचो तो. आवय आवय तुजी पांयांना निवती पाहिजे ना. मावशे तुज्या आंगांतल्यान बरो वास येता. मावशे तू मदींच वेगळ्याच तरेन उलयता. तें आमकां समजुपा मातशें कुस्तार वता. अरे समजतले, म्हजी भुरगीं तुमकां सगळें शिकयतली हा. तरी पूण आमकां कांयच समजोवपाचें ना. अरे समजतले, थोडो कळाव लागतलो. लागून तुमच्या आवयकूच तुमकां तें शिकोवप दिना. ताका आनी कांयच उपाय ना न्हय? देखून शिकतले न्हय तुमी म्हज्या भुरग्यां कडल्यान. मावशे मावशे हां? तुज्या आंगावयलें कापड कितलें बरें दिसता. खंय मेळटा तसलें? म्हज्या भुरग्यांनी हाडला तें म्हाका. साहित्य शालू म्हणटात ताका. आनी ही पांयांतली पायजणां तांणीच घाल्यात. संगीत सुरांचे स्वर आसात तातूंत. आनी हो आंगाक येवपी वास परमळ होय तांणीच फुलयल्ल्या सुवासीक कला फुलांचो. आमच्या
आमच्या आवयचे सगळे कोण दितलो. मावशी मावशी हे सगळे आमच्या आवडीच्या आगार घालपाक आम्ही कितें करचें पडटलें मावशी? हांव निशितला आवयक मावशी असले कापड. हांव घातला आवयच्या पायात तन्नी चुरांची पायजणां. आम्ही फुले तरे कला फुलांचे मुळे आवयचे माते फुलांनी भरूंक. आवय तू फकत आमकां स्वाभिमानान जगपाक शिकय. आयतेच मेळटा जाल्यार ताजोच भोग घेत वचपाची वांचा आमच्या मनात केन्नाच ना रेवूं. इतलेंच माग देवा कडल्यान आमच्या फाटीक. पयली हाचें नांव कितें गो? ज्ञानी सतत चिंतन करीत आसता. कितें चिंता तें ताकाच खबर. भयणी ह्या ज्ञानी सारको एकच पूत कुशीक आसप हाचे इतले दुसरे सुकण खंयचेच ना. ह्या वेळार इतली जाण येता व्हडला हांवें बाळगोवपी हो निकटे हाडां म्हाका जगलो न्हय भयणी. ही तर भांगराची खाण भयणी, भांगराची खाण. ज्ञानी तुजी अपुरबाय करून दितली थोडीली. तुका बक्षीस म्हणून कितें तरी दितलें आशिल्लें पूण हांवें कांयच हाडूं ना. कितें म्हणटा तुका? मावशे म्हाका कांयच फकत एकूच मागणी आसा तुजे लागीं. मागू माग राजा माग. मावशे एक वेळ ताणी आमची हुकुमशाही घालून वता. एका शत्रूक धांवडावपा खातीर दुसऱ्याच्या आदाराचो हात मागचो आणि त्या शत्रूक धांवडायल्या उपरांत त्याच आदाराच्या हातान आमचेर हुकुमशाही गाजोवची हेच आज वयर चलत आयलां. खरें तुजें म्हणणें देखून तुझ्या लागीं एकूच मागणी मावशे. तुवें जो आमकां आदाराचो हात दिला तो सदा काळ आदाराचो हात आसुनी. फाटी फुडें त्या आदाराच्या हातान आमचेर हुकुमशाही गाजोवपी न्ही. इतलोच आमकां आशिर्वाद दी मावशे. इतलोच आमकां आशिर्वाद. आमच्या फुडेक लागलो श्राप तूं खंडीत कर मावशे. तूं खंडीत कर. भिवू नकोस ज्ञानी. हे म्हज्या हातांतलें अशें केन्नाच घडचें ना. जगाच्या अंता मेरेन हो हात फक्त मदतीचोच हात जावन आसतलो. पूण कितें मावशे? भविश्याची दोरी म्हज्या हातांत ना. ज्या भुंयेर तुजे सारकिल्लो स्वाभिमानी प्रामाणीक आनी सत्यप्रिय ज्ञानी जन्माक येता त्याच भुंयेक सत्वहीन आत्मवंचीत आनी स्वता काळखात रावन दुसऱ्याचो झगझग दुसऱ्याची भरभराट तीच आपली मानून धन्यताय मानपी मनशां जन्माक येतात. असली मनशां आदाराच्या दिल्ल्या हाताकच गळोक मारतात आनी ताका चुंकळपाक आपलें सूख मानतात. तेन्ना हाचो दोश आदार दिल्ल्या हाताक दिवं नाकात. हांव समजून ना मावशे. अणभवान खूब फुडल्या काळांतले उलयला. तुका आयल्या समजूचें ना गेलें. बक्षीस तुका. हो फातर हो आषाढी फातर आमकां कित्याक? ज्ञानी हो पाशाणी फातर न्ही. हाचेर आमच्या त्या संतांचे ओवी करातल्यान धर सांबाळून दवर. खंयच चडूं नाका. हाचें मोल तुका फुडाराक कळटलें. भयणी तुजी भुरगीं खऱ्यांनीच हुशार. तुवें तांकां अक्षराचें शिक्षण दिलें ना गो. तुवें तांकां स्वाभिमानान जगपाचें आनी कुमारान पेंवपाचें शिक्षण दिलां. ताका तोड ना. ताका फावो तें मेकळेपण आनी तुज्या आंगा वयलें जर दूद पोटभर पिवपाक मेळ्ळें न्ही भयणी जाल्यार ही तुजी भुरगीं तुजें नांव संवसारांत वयर पावयतली आशिल्ली गो. भयणी तुज्या भुरग्यांनी म्हज्या भुरग्याक हांवें शिकयलें जाल्यार बरें जातलें आशिल्लें. तुज्या भुरग्यांक शिकोवप म्हज्या भुरग्यांक हाडना. फक्त तुज्या शब्दा खातीर. आवयच्या दुधान भुरगीं जगतात भयणी. दुसऱ्याच्या दुधान भुरगीं जगतात पूण सशक्त जावंक पावनात. हे मतीन कर. मावशी हांव येवं तुजे बरोबर? आवय असलो राहू दादा बरोबर. राहू तुका हांगा रावन शिकपाचें ना. हांव तुगेर हांव शिकतलो. म्हाका तूं जाय. म्हाका तुजो वाडो पळोवंक जाय. राहू तूं पयलीं शीक. तुका मातशें समजिकाय येवंक जाय. मागीर हांव व्हरतां. तुका ना मावशी. म्हज्या हांव आतां येतलो. म्हाका
म्हाका आवडले ते दुर्मण. राहू सोटीच्या पत्राचे तसे करीनात. आवय तू म्हाका काय सांगू नाका. म्हाका मावशी आवडटा. तुजे परस मावशी कितलीशी बरी दिसता. राहू अशा म्हणण्यात आवड तुझी कसली आवय. एक दीस तरी असले पिपी म्हणटिल्ले तिणे आमकां. हे असले असले बोवाना नेशिल्ले आवय जाय कोणाक. म्हाका आवडना. मावशे तूच आमची आवय. हय तूच आमची आवय. तुझ्या अंगाक वास ना तो ना तुझ्या पायात वाजपी पायजाणा ना कित्याक रावप हांगा भुकेन मरपाक दीसभर वळवळपाक कितें केलां तुवें आमच्या खातीर आवय म्हणून सांग कितें केला आवय म्हणून घेवपाक. असे तुम्ही ल्हान आसतनासून अशें म्हणिनात. राहू कांदो तुमच्या उलट म्हाका अजिबात पटना. हांव तुमची आवय जावंक शकना. तू नाका जा. आमी तुजे तुका आमची आवय. हांव मावशे कडेन ल्हान रावतलो. आवडलो मावशे पाठोवपाक. आवय वाचलो आवय वाचलो. राहू कांदो राहू कांदो. कितें केलें आपल्या भुरग्या खातीर. कांयच केलें ना. मागीर इतले अत्याचार सोसून पोटा फाटीचेर फोटो सोसून अन्यायाचे उश्टे कित्याक गिळीत रावले हांव कोणा खातीर. पण यातना तरी कित्याक सोसून घेतली हांवें. भुरग्याक छाते पोना घेवन खाची कळग्यांनी काळके रातीनी कित्याक लिपून दीस काडले हांवें. रातीच्यो राती दोळ्याच्यो उपासी करून तुमची राखण कित्याक केली हांवें. हात पाय बांदल्यात